2017कय हेच कॅन्डिडेट आशिल्ले, हेच सिच्युएशन आशिल्लें आनी पणजेकारांनी एक पॉझिटिव्ह कौल दिल्लो भारतीय जनता पक्षाक आनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हज्या रुपान गेले 25 वर्सां पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पणजेकारांनी भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचेर मनोहर भाईक आशिर्वाद दिल्लो। 2 फावटी 2015 आनी 2017 ह्या 2 इलेक्शनाक पणजेकारांनी म्हजेर विश्वास दवरलो। भारतीय जनता पक्ष आनी आमी सगळे कार्यकर्ते हे सदैव पणजेकाराची सेवा करीत आयल्या। एक दृढ नातें तयार जालां आनी ह्या नात्याच्या जोराचेर आमी हे निवडणूक लढटात, आमी निवडणुकीक वतात आनी ह्याय फावटी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक पणजेचो सुज्ञ मतदार हो भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन मतदान करून म्हाका जैतिवंत करतलो, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जैतिवंत करतलो। 2 वर्सां जालीं तो काय भारतीय जनता पार्टीन ना। भारतीय जनता पार्टीचे मतदार पणजेतले मतदार हो सुशिक्षीत मतदार आसा। पणजेतले वोटर हे विकासा खातीर मतदान करतले आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां बाईन ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट केलां आनी आतां जर आमी पणजेचो विकास पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी आनी बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ज्या पद्दतीन पणजेन सुरू जाला आनी तेजो वन ऑफ द म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन हे प्रोजेक्ट सगळे फुडें गेला। पण त्याच बरोबर हे सगळे व्हरता आसतना सिद्धार्थूय तेजो एक भाग आसा की वेगवेगळ्या हेच्या सहकार्यान म्हणजे सिद्धार्थ आपल्या फाटल्या टर्मानूय बी ही कामां सगळी फुडें येयल्ली आसा। त्या खातीर पणजेतलो मतदार सगळे मतदान करता आसतना आपले दोळे उगडून कान उगडून म्हणटा तशें मतदान करतलो। ताका लोकांचो इतिहासूय खबर आसा, भुगोलूय खबर आसा। ताच्या खातीर इतिहास परत वाचपाची गरज ना। स्वच्छ चारित्र्याचो मनीस आमचो कॅन्डिडेट बाब सिद्धार्थ कुंकळकर विरोधात जे लोक कोण रावल्या ते कितें करतले आनी कितें करतात आनी कितें केलां हें सगळ्या लोकांक खबर आसा। त्या खातीर निश्चितच भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडंट आसा। भारतीय जनता पार्टी हो सीट जो आसा हो फाटले फावटी सिद्धार्थाक जे मताधिक्य आशिल्लें हे फावटी डबल मताधिक्य जातलें हाजो आमकां विश्वास आसा। भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम करपी मनोहर भाईचेर प्रेम करपी पणजेतले मतदार आसा। आमी भारतीय जनता पार्टी पणजेतली स्ट्रॉंग आसा, युनायटेड आसा आनी त्याच खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आनी मनोहर भाईक म्हणजे प्रेम करपी जेन्ना लोक आसा तेन्ना आमकां ह्या विश्वासाचेर आनी मनोहर भाईच्या प्रेमापोटी भारतीय जनता पार्टीक निश्चितच सिद्धार्थ कुंकळकराक फुडल्या मताधिक्या पेक्षा डबल मतांनी पणजेतले मतदार निवडून दितले।